नमस्कार. आयच्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि एक इफी लागीं पावला आणि एक पयली फावट ESGचेर एक फिल्म मेकर व्हायस चेअरमॅन म्हण आयला. आतां दामू नायकाक फिल्म मेकर म्हण कोण पळयनात, कारण तांकां राजकारणी म्हण चड वळखता. दामून पिक्चरां काडल्यात, पण फिल्म मेकर अशी इंडिपेंडंट आयडेंटिटी आशिल्लो मनीस अशी ह्या विभागां भितर ते पडनात. पण डेफिनेटली राजेंद्र तालक तातूंत भितर पडटात आणि अख्खी गोंय तांकां फिल्म मेकर म्हण वळखता. राजेंद्र बाब तालक आमचे स्वागत तुमचें. राजेंद्र बाब, पहिली गजाल, ESGचो कंट्रोल घेतकीर एक फिल्म मेकर म्हणून हांव आतां व्हायस चेअरपर्सन म्हणून मागीर येवया, बट एक फिल्म मेकर म्हणून कितें जाणवलें, कितें गजाली जाग्यार घालपाक जाय म्हण जाणवल्यो? बिकॉज दीस हॅज बीन द वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बॉडी. वॉट डीड यू रियलायज वेन यू टूक ओवर? नाही, बेजिकली ती कॉन्ट्रोवर्शियल कित्याक जाली की थंय कोण तरी पॉलिटिशियन कम फिल्म मेकर आशिल्लो, पॉलिटिशियन कम रायटर आशिल्लो, म्हणून ती एक टार्गेट करपाक लागून ती खूब गोष्ट ताका लागून जाताली. सी, म्हाका फक्त चड फिल्म मेकर म्हणून वळखतात, बाकीची गोष्टी म्हजे कुशीन उरता. बिल्डर म्हणून कोण वळखना, एनीबडी इज अ फिल्म मेकर. पूण म्हाका फिल्म मेकर जावपाक सगळे हाय कम थ्रू द बिल्डिंग एंड देन ओन्ली यू कॅन स्पेंड इन डुइंग युअर फिल्म्स. कळ्ळें. पूण बेजिकली एज अ फिल्म मेकर, सी, हांव जवळ जवळ ह्या हाका ESGक असोसिएट ऑलमोस्ट 8 to 10 years आसा. आउट ऑफ दीस 12 आय थिंक 12 वर्सां जालीं हाका, 8 वर्सां नक्कीच आसा. आनी तेन्ना फिल्म मेकिंग पासून ताजें रिप्रेझेंटेशन जे ESG ते कितपत खंय खंय कितें प्रॉब्लेम आसा तें हांव थ्रू पयलीं पसून जाणाशिल्लो. पयलीं हांव हेवटेन बसून सजेशन दितालो, बरोबर, कळ्ळें, आनी करूनय घेतालो. अशें न्ही की करून घेता फिल्म फायनान्स किंवा कितले वेळ फाटल्यान लागून 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 हे पॉयंट ते पॉयंट, इट हॅज टू बी लिगली करेक्ट, हे सगळें करपाक लागून खूब त्रास काडले. पूण एज अ फिल्म मेकर म्हाका तातूंतल्यो सगळ्यो बारीक बारीक गोश्टी खबर आशिल्ल्यो आनी त्यो म्हाका फायद्या पडटा. ताका लागून एज अ मेंबर आय हॅव बीन ऑलवेज आउटस्पोकन. बरोबर. हांव फक्त थंय कदेल दापोवपाक वचनाशिल्लो की फॅसिलिटीज कितें मेळटा त्यो वचता, की वॉट आय कॅन कंट्रिब्यूट टू ESG. आतांय तेच करता हांव. फक्त थंयच्यान हांव हांगा बसलां, कळ्ळें. फक्त सायनींग ऑथॉरिटी आले ते पळयता की बाबा सगळे शब्द सारके आसात. तेच बिकॉज आनी परतो बोवाळ जावचो न्ही ताजे म्हणून, कळ्ळें. एक्चुअली बोवाळ जावपा सारकें ना कांय थंय. आनी मनीस सरावंडींग जे म्हजे आसात ते तेच आसात. ताका लागून नथींग इज चॅलेंज, बट डिसिजन घेवपाक कितें घेवपाक त्रास पडना. दॅट्स वाय इट इज गोईंग सो स्मुथली. ह्या लास्ट 10-15 दिसां हांव विचार कितें तुमी प्रवास पळय ESGचो, वॉट एवर वी कमिटेड इज हॅपनिंग. सो ताका लागून म्हाका म्हजो अनुभव खूब फायद्याक पडलो. कितें खंय आमचें जायनाशिल्लें, कित्याक लागून डिसिजन उरतालें, कित्याक. सो आय एम द पर्सन ऑलवेज हू वर्क्स ऑन द डिफिकल्टीज वॉट आर गोइंग टू कम पयलींच. ताका लागून म्हजी कामां सुरळीतपणे पार पडटा. की म्हाका खबर आसा की फाल्यां थंय वता की म्हाका थंय एक फोन लागतलो, म्हणजे म्हाका एक्स्ट्रा लायट जाय थंय पयलींच टू एवॉयड. सो दॅट आय एम प्रोवायडींग फर्स्ट ओनली. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारची दिसता की एज अ फिल्म मेकर तुमी एक मेंबर म्हणून तुमी सजेशन दिताले. आज तुम्ही व्हायस चेअरपर्सन म्हणून एक वेगळ्या ऑथॉरिटीच्या दृश्टींतल्यान ताजे कडेन पळयता. कितें फरक आहा ह्या दोन भुमिका भितर? कारण अल्टिमेटली इफी सारको जावपाक जाय, थंय कांय घोटाळे जावपाक जायना, आनी कोणाक एक एलिगेशन करपा सारकी इवन इल्लो सुद्दां वाव मेळपाक जायना. वॉट इज द डिफरन्स इन युअर पर्स्पेक्टिव्ह नाव? माय पर्स्पेक्टिव्ह, सी, पयलीं हांव फक्त सजेशन दिता. आतां हांव सजेशन आयकता आनी तातूंतले प्रॉब्लेम्स, कित्याक आतां पयलीं प्रॉब्लेम्स काडपाची जबाबदारी चेराची आसताली किंवा थंय ऑथॉरिटी. आय वॉज द सजेस्टिंग बॉडी, मागीर कितें आसा तें करून मॅक्झिमम सजेशन. आतां हांव इंटू डिसिजन मेकिंग जाला भायर. म्हणजे ताका लागून प्रॉब्लेमाचेर कितें हें येता तें काडपाची वाट, ही जबाबदारी म्हजेर आयली. ताका लागून तें सोंपें जालें. एक गजाल म्हाका सांगा, कारण यू आर नॉट दॅट वे सीन एज सामकें अशें क्लोज टू BJP बी तशें, बट तरी आसून तुमची अपॉइंटमेंट व्हायस चेअरपर्सन म्हण जाली, ती बी इफीची तोंडार जाली आनी इलेक्शनाक एक 4-5 म्हयने आसतना जाली. खूब जाणां अजाप जाले, व्हेरी फ्रँकली. कशें जालें? कशें जालें तें हांव नकळो. सी, सदांच म्हणटा की बरें मनशांनी बरे तरेन काम करीत वचचें, नाका आसतना बेश्टेच नेगेटीव हातून वचचें न्ही. आय एम दॅट, माय नेचर इज दॅट वे. हांव खंयचेच बेश्टोच आरोप करना कोणाक करना. उलट आय एम ऑलवेज पॉझिटिव्ह. दुसरें, एखादी माय हांव जेन्ना जेन्ना सर्कलान उलयतां, हें उलयतां, आय ऑलवेज टॉक गूड अबाउट द गूड पीपल, विच एवर पार्टी. एंड एट प्रेझेंट आय डोंट थिंक मोदी आनी आमचे गोंयचे सरकार हाजे परस आनी बरे अल्टरनेटीव म्हाकाच न्ही गोंयकाराकूय दिसना. आय एम शुअर अबाउट इट. भायर मागीर ते आरोप जशे ESGचेर आरोप जातात पळय, गरजे शिवाय करपा जाय म्हणून करपा, जाणी कांय पळयना, कांय खबर नासतना, तशेंच ते बाकीच्यो गोश्टी जाता. सो मे बी माय व्यू पॉयंट
माय कंट्रीब्युशन टू गोवन फिल्म फॅटर्निटी किंवा गोंयचे फिल्म कल्चराक जो म्हजो प्रवास जे 2 नॅशनल अवॉर्ड्स जवळ सातत्यान फिल्म करप, सातत्यान फिल्मा खातीर काम करप, सातत्यान फिल्माच्या लोकां खातीर काम करप हे मे बी ताणें हेरला आसतलें आनी बरो मनीस ताणें यशक दिवपाक अजाप दिसता कारण पॉलिटिकली जेन्ना अशी गजाल पॉलिटिशियन असली गजाली कडेन केन्नाय पळयनात. तुमी म्हणटा जर तशें जर ताणें पळोवन जर ती गजाल केला आसत इट्स अ रियली गुड थिंग. इट्स अ गुड म्हणून हांव सांगता न्ही सी हांव खंयची गजाल बेश्टीच घेना, म्हज्यान जाता जाल्यार हांव ती घेता आनी बरो मनीस ती म्हाजे मुखार आसा जाल्यार घेता. बरोबर कळ्ळें की खूब लोकांनी अशें म्हणलें की तालकाक बळी केला, बळीचा बकरा केला म्हणून तशी कांय गजाल ना. आमचे बळीचा बकरा म्हणून टेंडर स्कॅम जालें अशे 1000 आरोप जाले. इवन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इफी आनी कॉस्ट ऑफ टेंडर इज टू मच अशें जालें. तो चुकीचो. हांव मुद्दाम हांगा ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन कळ्ळें सी टेंडर ज्यांनी पळय केला न्ही ते इतलें समजून केल्लें आसा की ज्यांनी आरोप केला ताणें टेंडर वाचले पसून ना. ते म्हजे कडेन कॉपी आसा. इट इज CQCCB म्हणजे कंबायन्ड क्वॉलिटी कम हाजो बेज आशिल्लो टेंडर आसा हो. म्हणजे पयलीं कितें जातालें एक कोणी आर्ट डिरेक्टर डिझायन करतालो आनी करपाक आमी हांगा दिताले आनी ते एल्बना प्रमाणे जशी बाकी तशें दिताले. प्रॉब्लेम कितें जावपाक लागलो की तो डिझायन सारको दिना, तो अमकें दिना. पुरूत आमचो शॉप फ्लोर कित्याक शिवू सेरियलान थंय डिझायन केल्लो आनी हांगा एग्जिक्युशना आमी ते हें ड्रॉईंग ना ते ड्रॉईंग ना. इफ फाल्यां ओपन जाता यू हॅव टू कंप्लीट इट देन देर इज नो. हे खुबशे प्रॉब्लेम येवपाक लागले. म्हणटा आमी कितें केलें कंबायन्ड तूं दी आमकां तुजो कॉन्सेप्ट आनी एक्झिक्युटीव तूं करपा जाय. फाल्यां कंप्लेन कोणाला आमकां बरें काम जाय. सो आतां जें तुमकां दिश्टी पडटलें तें बरें काम दितलें ताणें दिलां बरें. तातूंत अशें ना बेश्टोच 2 कोटीचो घोटाळो उगीच. कित्याक हातूंत हायेस्ट आशिल्लो 7.5 कोटी, लोवेस्ट आशिल्लो 2.5 कोटी. ताजे बाबत आशिल्लें प्रेझेंटेशन दे कुड नॉट प्रेझेंट. सो क्वेश्चन इज अबाउट गोइंग फॉर क्वालिटी रादर देन जस्ट फॉलोइंग दॅट L1 L2 काइंड ऑफ अ क्रायटेरिया. क्वालिटी आनी अगेन द फायनान्शियली इट इज नॉट क्वालिटी जालें म्हणून तूं कितले पयशे दितलो न्ही. हायेस्ट वॉज 755 वी गेव इट टू 655. तुम्ही एक मध्यम मार्ग काढलो नाही. तो फॉर्म्युलाच असतो विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वायड. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल स्कोर अँड फायनान्शियल बीड. हातूंतल्यान जो पळय हायेस्ट येता ताका मेळटा. कळ्ळें. म्हणून ताणें 8 कोटी केले म्हणून ताका मेळटलें तशें ना. इट्स अ कंबायन्ड स्कोर आनी व्हेरी ट्रान्सपरंट प्रोसिजर इट इज. म्हणून तांकां सांगिल्लें कोणाक हांव प्रत्येक कडेन सांगता तुमी येयात तुमकां जाय ते डॉक्युमेंट दिता. इट इज ट्रान्सपरंट अजंता लगेच ऑक्युपायन दॅट चेअर एनी टायम खंयचीय गजाल वी आर. आमी बारीकांतले बारीक गोश्टीचेर लक्ष दितात वचून. हांव जवळ प्रत्येक गोश्टीचेर वचून हांव स्वता इन्स्पायर म्हाका न्हीद पडना जाल्यार वन्स यू आर टेकन द यू हॅव टू गिव द फुलेस्ट टायम टू दॅट आनी जस्टीस. पण म्हाका एक गजाल सांगा व्हेरी व्हेरी फ्रँकली. आतां इफी इतली वर्सां गोंयांत आसा, ESG आसा, आय एम सेइंग ताजेर आरोप जातात घोटाळ्यांचेर आरोप जाता. बट कितें जालें आमची गोंयची बॉडी इट इज अ बॉडी फंडेड बाय गोवा गव्हर्मेंट. पयसो आमचो आनी अधिकार कांयच नात. एक फिल्म मेकर म्हणून तुमकां जाणवत आसतलें, गोंयकार म्हणून तुमकां जाणवत आसतलें, आनी एक वायस चेअरपर्सन ऑफ द ESG म्हणून जाणवत आसतलें की अल्टिमेटली दिल्ली सावन येवप आनी हांगा ते 10 दीस तुगेले आपली सगळें हें आशिल्ल्या भशेन करप आनी इनॉग्रल गोंयकाराक दिवप ना, कंक्लुडींग गोंयकाराक दिवप ना, आनी मदली सगळी जी वेवस्था आसा ती सगळी त्रास ESGन काडप आनी क्रेडीट DFFन घेवप. ही गजाल सर्रास चल्ल्या फाटली इतली वर्सां. कितें बदलतलें आनी तुमचो बदलपाचो हेतू आसा काय कितें? गेली 2 वर्सां हो बदलत चल्ला प्रोग्राम. DFF क्रेडीट घेना आज. जे कितें क्रेडीट आसा ते ESGकूच मेळटा. आतांचे ओवरऑल ह्या तुमी 3-4 वर्सां जर पळयत वाय गोवा बिकम अ परमनंट वेन्यू. इट इज बिकॉज ESG इज द बेस्ट ऑर्गनायझेशन. आज पर्यंत इफी जो आसा तो सगळे देशांनी सगळे गांवांनी सगळे शहरांनी वतालो, बँगलोर वतालो, दिल्ली वतालो. पूण तांकां गोंयांच कित्याक गोंया सारकें इतलें रजिस्ट्रेशन खंयच मेळना. गोंयचे सारकें ऑर्गनायझेशन खंयच जालें ना. कित्याक आमचो मूळ कल्चर. कळ्ळें. आमी म्हणजे आमी जेन्ना आमचो कोणी आयिल्लो सोयरो वता तेन्ना आमी ताका परत विचारता अतिथी तुम वापस कब आओगे. दीस इज अवर कल्चर. सो ताका लागून हो वाडलो इफी. कळ्ळें. दीस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ESG वर्ल्ड. दुसरें म्हणटा इंटरफियरन्स. देर इज नो इंटरफियरन्स. क्लियर कट अधिकारांचे म्हणटा. अधिकार कांय अधिकार आमचे कडेन आसपाक जाय जातले आमी आमची ज्यो क्रिएटीव गजाली आसा त्यो थंय करपाक शकतले. तो जो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणटा तो रायट गोंयकारा कडेन आनी ESG कडेन कितलो आसा? आसा बरेपैकी आसा. बरेपैकी आसा. अशें न्ही की ते कितें म्हणटात ते आमी सगळे हय म्हणटात. कळ्ळें. एवरीथींग इज म्युच्युअली एग्रीड. आमी आमचो प्रोजेक्ट दितात ते तांचे दितात. बाबा सी आतां इवन ही टेंडर प्रोसेस इज ओपनिंग आहे.
हातून सगळे बॉडी गोंयची बॉडी आशिल्ले तांचे आसले पूण मिनिमम मॅक्झिमम गोंयचे लोक आशिल्ले दोन्ही पास करतात बाबा हो कॉन्सेप्ट बरो काय हो कॉन्सेप्ट बरो न्ही कळ्ळें तुमकां एका वयल्यान कळ्ळें की हायस्ट स्टँडर्ड आशिल्लो तो गोंयकार आशिल्लो 755 पण वी हॅड ऑल आर्ग्यूड एवरीबडी कळ्ळें तातूंत चडशे गोंयकारूच आशिल्ले की खंयचो कॉन्सेप्ट बरो तो सो वी हॅव अ से नाव पयलीं भशेन ना की ते करताले नाव आमी गोवा ESG इज मॅच्युअर्ड इनफ टू आर्ग्यू विथ दॅम अँड टू से नो टू एट सर्टन पॉयंट आतां कितें फॉरेन फिल्म सेक्शन ते पळयतात इंडियन पेनोरमा थंय कितें दिल्ली बेस सगळे तांचे बशिल्ले आसा कितें नॅशनल अवॉर्ड जातात सगळे तातूंत आमी इंटरफेअर पूण गोवा सेक्शन आमी घेतलां तांचे कडल्यान आमचे आतां अंदू गोवा सेक्शन आसा तातूंत 3 फिल्मां खातीर आशिल्लें पूण आमची 2च फिल्मां आयलीं कळ्ळें पूण ती दोनूय फिल्मी घेतल्यात ज्यो गोश्टी आमकां जाय ज्यो गोश्टी आमी करपाक जाय आतां आमी हक्कान सांगता आमकां जाय आनी दीस वील चेंज इन इयर्स टू कम चेंज इन इयर्स टू कम दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग वेर वी वॉन्ट टू टेक द फेस्टिवल एक गजाल जी आसा ते DFF कडच्यान येवपी फंडींग एक गजाल आमी पळयल्या की ना 90% ऑफ द फंडींग इज बाय गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा तुमकां दिसना की केंद्राचो एक वांटो हातूंत भितर चड आसपाक जाय म्हणून वी मे एफोर्ड टू स्पेंड इट आय एम नॉट सेईंग दॅट बट वेन इट्स अ जॉयंट फेस्टिवल देर शूड बी इक्वल फंडींग कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑल्सो नाही येवपाक जाय ही आमची मागणी पयलींच आसा सेंट्रान चड जाता तितलो फंडींग करचो कित्याक इट्स अ सेंट्रल हें न्ही तें फेस्टिवल इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इट इज नॉट इन ऑफ गोवा हेल्ड इन गोवा पुणून बाकीच्यो सुविधा तांचे लिमिटेशन्स गव्हर्मेंट लिमिटेशन हाका लागून सगळें जाता पूण तें हळू बदलतलें एज द फेस्टिवल ग्रो सी बजेट जे पयलीं 5 कोटी 7 कोटी 9 कोटी 13 कोटी अशें जायत आसा बिकॉज सी एक गजाल लक्षांत घे बरो सिनेमा जर येवपाक जाय जाल्यार पयशे करपाक जाय म्हजे कोतान 15 कोटी बजेट इज नथींग इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडियाचे बजेट कमीत कमी 50-60 कोटी आसपाक जाय तुका जर बरो सिनेमा हाडटलो सेंटरानूय तितलेच पयशे घालपाक जाय ताका लागून कितें जाता ताजी थोडीशी रिस्ट्रिक्शन आसात वी कॅनॉट हॅव टायटल स्पॉन्सर वी कॅनॉट हॅव दीस ओन्ली एकूच चॅनलान हें करपाक जाय ओपनिंग सिनेमा अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसात ह्यो बसून आतां इफी सेक्रेटरीएट जशी बेसिकली ज्या फेस्टिवला भितर ब्युरोक्रसी आसपाक जायना ती बरीच ब्युरोक्रसी आसा ना अशें पण नेमूच इतली हें आसा नियम न्ही कितें सी हे कोण तरी विजनरी आशिल्लो मनीस जसो जसो येतलो सी आतां तुमी म्हणलें की आतां हांव आयलो वॉट इज यू विल सी सम चेंज सिमिलरली थंयच अश्यो बऱ्यो कमिटीज जाल्यो आनी कळ्ळें ती कोण तरी सांगपाक जाय न्ही सी मिनिस्टर म्हाका कांय कळना तुमी ठरयात सो थंय ठरवणारो मनीस जसो रायट मनीस पावलो की हू नोज हाव दीस फेस्टिवल हॅज टू बी बीग फेस्टिवल करपाक जाय मनीस पावलो ते थंयच उरलें हाव दीस फेस्टिवल हॅज टू बी बीग बेटर देन कान्स हो विजन आशिल्लो मनीस तें सगळें चेंज जातलें सो वी आर वेटिंग फॉर इफी सेक्रेटरी टू कम टू गोवा आतां लँड एक्वायर केलें ताजी मुखावली प्रोसिजर आतां इन 2-3 वर्सान जर दे वॉन्ट टू हॅव अ बीग वे 50th फेस्टिवल जो आनी 3 वर्सांनी आसा थंयच्यान तो टेक ऑफ जातलो अशें म्हाका दिसता अशें म्हजें मत आसा की फंडींग ऑल्सो ताजी स्कोप ऑल्सो सगळें वाडटलें अशें म्हाका दिसता कित्याक आतां आमचे कडेन रिस्ट्रिक्टेड बट दीस इज द बेस्ट प्रिमायसीस इन एनी फेस्टिवल इन इंडिया वॉट वी आर हॅव्हिंग इज द बेस्ट वेन्यू खंयच ना हांव सगळ्या फेस्टिवलांनी गेलां असो मुंबय हांगा एक कडेन थंय एक कडेन थंय हे एका जाग्यार आनी बरी एवरीथींग सो जेन्ना ही नवी प्रिमायसीस तातूंत हे सगळ्यो गोश्टी ठरोवन जेन्ना जातलो आय थिंक दीस पॅरामिटर वील चेंज इट वील टेक टायम एक फिल्म मेकर म्हणून विचारता ह्या वर्साचें तें इंडियन पॅनोरमा सेक्शन आसा तातूंतलें जर तांचें सिलेक्शन पळयलें भरपूर टिका जावपाक लागलें आनी द बेजीक क्रिटिसिजम इज जी पिक्चरां ऑलरेडी थिएटरां भितर येवन गेलीं जी लोकांनी पळयलीं जी थिएटरांतल्यान भायर गेलीं आनी कितलोय बिझनेस करूं दे मायट बी पॉप्युलर सिनेमा ब्लॉकबस्टर सिनेमा वॉट एवर यू मे कॉल देम बट इंडियन पॅनोरमाची स्वताची एक सँक्टिटी आसता स्वताचें एक पावित्र्य आसता सो असली जेन्ना सिनेमा घेवन येता आनी कितलीं नांवां आसता तातूंतली अर्द सुमार सिनेमा जर असलेच घेवन आयले जाल्यार इट लूक इंडियन पॅनोरमाची सँक्टिटी वता एक फिल्म मेकर म्हणून तुमकां कितें दिसता इज दी सिलेक्शन रायट सी हांवें पिक्चरां पळयलीं तातूंतली सगळीं नांवां पळयलीं एक 3-4 सिनेमा सो बाजीराव मस्तानी आसा म्हणटू मागीर तुजो सुलतान आसा सी एक लक्षांत धरपाक जाय आमी की ही फिल्मां नॅशनल अवॉर्डूय मेळ्ळ्या हांकां सो कितें आसता आमच्या सर्टन पिरियडा भितर आयिल्लो इंडियन सिनेमा वी कॅनॉट सी फाल्यां हो बरो आनी हो वायट ठरोवपी कोण ज्युरी मेंबर्स बरोबर संबड भायले लोक उलोवपाचें उलयताच कळ्ळें पूण एक ताका प्रोसेस आसा कॅन वी से नो टू इट इज नॉट इनजस्टीस टू देम इट इज अ प्रोसेस विदीन दॅट तुजी तांची कंडिशन आसा अमके सेन्सॉर सर्टिफिकेट अमके टायम टू अमके टायम किंवा आतां तांणी सेन्सॉर सर्टिफिकेटी काडलां अशें म्हणून हें जालां अंदूच
की पॅनोरामा खातीर तुम्ही पुणून फिल्म कंप्लिशन जालां म्हणून दिवपा जाय पयलीं. त्या पिरियडा भितर जी फिल्म जाल्या ती येतात अरावंड 220 फिल्मां येयल्लीं, तातूंतल्यान ताणें 25 सिनेमा काडल्यात. इट्स अ टफ जॉब. आय हॅव बीन ज्युरी फॉर नॅशनल अवॉर्ड ऑल्सो. तें इतली इजी न्ही, बट कॅन वी डू इनजस्टिस टू अदर्स? ही विल नॉट कंप्लेन. So you are saying just because it is popular cinema, you cannot do injustice. नो, पण पॉप्युलर सिनेमा कित्याक जालो तर तो पीपल लायक इट न्ही. What is after all? See, though we say if he is beyond entertainment, correct? But some people like that. It is because beyond entertainment. Correct. So तांकां injustice करपाक शकना आमी. So that's why everything has to go. एक दोन अशे येतले, but that doesn't mean that entire process is wrong. तुम्ही म्हणता that does not challenge the sanctity of Indian panorama. दुसरी गजाल आसा की गोंयाक लागून इफीक भरपूर फायदो जालो. इफीक लागून गोंयाक कितें फायदो जालो? खूब जालो म्हाजे कोतान. जे गोंयान फिल्म कल्चर ना म्हणटाले बोळा मारता, गोंयचे सिनेमा बंद पडिल्ले पयलीं. म्हणजे लेट्स सी अबाउट वाय वॉट इफी इज कनेक्टेड टू गोवन फिल्म मेकर्स. आय एम प्रोडक्ट ऑफ इफी. आय एम प्राऊड टू से दॅट आय एम प्रोडक्ट ऑफ इफी. की 2004 जेन्ना गोंयान इफी अनाउन्स जालो, म्हजी स्क्रिप्ट बी जवळ जाल्ली. अरे गोंयान इफी येता आनी गोंयचो सिनेमा ना, म्हाका बरें दिसलें ना. तेन्ना हांव CM तेन्नाचे मनोहर पर्रीकार कळ्ळें, आनी म्हजो दिगंबर कामत तेन्ना ना यू गो हेड, कितें तरी करया पळोवया. आनी हांव नेटान काम लागून तो आलिशा चित्रपट तयार केलो. नॅशनल हातून गेलो, इंडियन हातून प्रिमियर जालो आनी खूब लोकांक आवडलो. दॅट वॉज माय ग्रोथ फ्रॉम दॅट. आय वॉज नॉट नोन एज अ फिल्म मेकर, नायदर आय हॅव एनी फिल्म ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग. पूण आज खंयच्यान खंय पावले पळय. इट इज नॉट गेन. अशें हांवूच न्ही, लक्ष्मीकांत शेटगांवकर आसात, आतां दिनेश भोसले आसा, मागीर तो बेड्रॉय बार्रेटो आसा. हे सगळे नॅशनल आतां इंडियन पॅनोरामा नवी एंट्री जाली ती ज्ञानेश मोगेली जाली फाटली एपी. आतां अंदू के सारा. सी एवरी इयर देर इज एंट्री इन टू इंडियन पॅनोरामा, नॅशनल अवॉर्ड. दिस इज अ बीग थिंग. कितली फिल्म येवपाक लागली पळय, 7-7, 8-8 फिल्म वर्साक येवपाक लागली, 10 फिल्म येवपाक लागली. गोंयचे फिल्म फेस्टिवल जावपाक लागले रेग्युलर. आतां वी आर ना ओन्ली गव्हर्मेंट फायनान्स स्कीम आयली की आनीकूय चालना मेळटली, कळ्ळें. सो दीज आर ऑल थिंग्स. कितले आर्टिस्ट बरें आतां गोंयची भायली फिल्म येता तातूंतय गोंयचे आर्टिस्ट वचपाक लागले काम करपाक. सो देर इज बीग गेन. दुसरो हो एकूच जालो ना, हाजे अदर हे आसा की गोवा इज पॉप्युलरली नोन वर्ल्ड वायड. सो इट हॅज बिकम अ इम्पॉर्टंट डेस्टिनेशन. इट्स अ ब्रँड. आतां तो ब्रँड आतां तूं ताका जॉयन कर. सी वी कॅन प्रमोट हेल्थ टुरिजम, वी कॅन प्रमोट एज्युकेशन, वी कॅन प्रमोट इंडस्ट्री, कळ्ळें. ह्यो कितल्योश्यो गोश्टी हाका लावपाक शकता. पण म्हाका एक गजाल तुमी सांगलें की इतली पिक्चर येवपाक लागली. देर आर 2 फॅक्टर्स म्हाका सिरियसली जाणून घेवपाक. वेदर द फूल क्रेडिट गोज टू इफी, point 1, or secondly technology has also evolved in such a way that it has become affordable. Although you have to put a lot of money, but it is not as much as you have to put in maybe 2000 or 99 or 98. या फॅक्टर्साक तुम्ही वेटेज कशी दिता? इफीची क्रेडिट कितलें आनी कारण क्रिएटिव्ह गोंयकार सदांच आशिल्लो. क्रिएटिव्ह गोंयकार आशिल्लो, पूण ह्या फिल्डान नाशिल्लो. ह्या फिल्डान तो भायर वतालो. आतां तूं हांगा रावन करता. That's because of IFFI. Everybody wants their film to be screened in IFFI. म्हाका तो खबर ना, येता फिल्म घेवन तांकां कितें जाता करता, पूण बाकीचे रुल्स एंड रेग्युलेशन खबर ना, कशी येवपाक जाय, कशी एंट्री घेवपाक जाय. सो आमी तांकां दीत आसा, वाचनात. सो डेफिनेटली इट इज क्रेडिट टू IFFI. हो वातावरण पळय तयार जालें, हो आतां IFFI जाता ताजी वर्सभर उरता, कळ्ळें. वर्सभर आपले फिल्म सी यू ओपन टायम्स ऑफ इंडिया पेज सिरीज, देर इज सम ऑर अदर न्यूज एवरी वीक ऑर of new film coming up, new filmmaker is going. That is good sign, and that credit fully goes to IFFI. Now what about technology? Technology is a part of it. See, technology cannot see film तशीच जातात. टेक्नॉलॉजीक लागून तुजो कॉस्ट कमी जावना. हो पळय एक चुकीचो हे आसा की टेक्नॉलॉजी लागून कॉस्ट कमी जाला ना. टेक्नॉलॉजीक लागून क्वालिटी वाडल्या. See, you can do a bad film with that same technology. Correct. No, I'm not saying the quality of film. I'm just saying the production cost. Production cost पासून वाडटा. Quality will depend upon the vision of the director. म्हणून हो क्वालिटी कॉस्ट पास आनी हो केन्नाच देवपाना. टू मेक अ सिनेमा यू नीड दॅट बजेट. इफ एनी हांव तुमकां पयलें हांव पयलीं कोणाक वच सांगतालो, पयलीं आलिशा केलो तेन्ना, अरे फिल्म मेकर ऑफ गोवा, इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ. कितना बजट है? 60 लाख रुपये में बनाया. अच्छा, अरे मोहन कैसे हो, तुको सोडलं ते ताणें काडलें. ही नॉट इंटरेस्टेड इन. हा, तो फिल्म मेकर तुजे कडेन उलोवपाकूच तयार ना, नॉट रेडी टू डू. ताजे नंतर चेंज जालो की आय टोल्ड सी आय एम अ नॅशनल अवॉर्डी फ्रॉम गोवा. हो येस, व्हिच फिल्म? नवीन ओळख तयार झाली. I would like to act in your film. Anytime please, this is my number. आता तर म्हाका
लोक धाडटात गोष्टी मेल काडटा सोदून फोन काडटा सोदून आय एम सो अँड सो वॉन्ट टू एक्ट इन युअर फिल्म अशें सी कित्याक लागून जालें इफ ही गिव्स यू ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट वायज कमी कांय फरक हातून ना जावं म्हणटा फरक पडना आनी तातूंत वच्च्यांनी लोकांनी बरी फिल्म करची ताका जें जाय तें घालचें सी आमी काजराक वतले फाल्यां लग्नाक वतले जर म्हाका सूट घालपा जाय हांव सूटूच घालपा जाय इफ दॅट इज द थिंग सूट्स मी कळ्ळें हो भाग आसा म्हणजे ताका मिनिमम कॉस्ट जो आसा इट इज व्हेरी हाय इट इज नॉट दॅट लेस जो तरेन म्हणटा की 5 लाखान फिल्म जातले 10 लाखान अशें जावपाक शकना इट्स व्हेरी डिफिकल्ट देन इफ यू टेक इफी where do you actually see IFFI after IFFI secretariat? Because although गोंया भितर आयलो गोंयचो ब्रँड मेळ्ळो तरी एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर एक जी एक उभारी मेळपाक जाय ती उभारी फेस्टिवलाक अजून मेळिल्ली ना ताची कारण कितें आनी केन्ना ती मेळपाक शकता आतां सुरू जाली सी फर्स्ट देर वॉज फिल्म जी येताली ती पोन्नी येताली सी लास्ट 2 years इफ यू सीन द रिसेंट फिल्म्स आर कमिंग म्हणजे 2016चीच फिल्म येतात किंवा 2015ची एंडाचे जशी इंडियन सिनेमा आसा तसे वर्ल्ड सिनेमा ओनू जवळजवळ 300 सेलिब्रिटीज येतात फ्रॉम आउटसाइड इंडिया सो सी दॅट इज चेंज पीपल आर इंटरेस्टेड इन कमिंग टू गोवा फॉर फिल्म फेस्टिवल बरी बरी सी 12 कान्स अवॉर्डी आसात आता 3 वर्ल्ड प्रिमियर जातात दॅट्स अ गुड सायन 7 इंटरनॅशनल प्रिमियर जातात अगेन इट्स अ गुड सायन इट्स ग्रोईंग वॉट यू नीड टू इज दॅट ॲड सेलिब्रिटी कंटेंट मोर टू इट ॲड बिगर मीडिया so that this will grow. It's a marketing. You have to market. We have not marketed our film. How should we balance that celebrity quotient आणि इफीचो जो एक स्वताचो एक स्थायी भाव आसा हो बॅलन्स कसो करप सी whenever you to go for a good cinema whenever you go the best cinema of the world automatically celebrity comes from that only तू भायले हाडना बरोबर त्या हाजे प्रत्येकाचे हाडटा न्ही सो दॅट गिव्स द मोमेंट यू हॅव गुड कंटेंट द मीडिया इज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स यू द मोमेंट मीडिया इज अट्रॅक्टेड टू यू द एक्सपोजर इज मोर द स्पॉन्सर्स आर कमिंग इन दॅट्स बिग मनी देन देर इज अ मार्केट कान्स हो फिल्म फेस्टिवल हो फक्त मार्केटाक लागून चड पॉप्युलर आसा रादर दॅन द फिल्म फेस्टिवल कंटेंट द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड कळ्ळें सो दीस हॅज टू चेंज हे जेन्ना सगळे गोष्टी बदलतले देन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज एक गजाल म्हणटा की दी सेल्फ सस्टेनेबिलिटीची फेस्टिवलाची आनीक जितलो जावपाक जाय तितलो प्रोग्रेस अजून मेरेन जाल्लो ना देर हॅज बीन अ ग्रॅज्युअल ग्रोथ मागीर 1 वर्स पडटा 1 वर्स स्पॉन्सरशीप वाडटा वॉट इज द रिजन बिहायंड इट आनी खरेंच एक फेस्टिवल सेल्फ सस्टेनिंग जावपाक शकता काय जावपाक शकता सी ताका लागून तूं इफ सेक्रेटरीट इज अ मस्ट सगळे मुखार बसून सगळे डिस्कशन जातले यू विल नॉट तो म्हणटा कितें आमी ओके आमारा नॅशनल अवॉर्ड टील द मार्च आफ्टर दॅट वील थिंक अबाउट इफी नो द मोमेंट इफी इज ओवर नेक्स्ट डे यू स्टार्ट प्लॅनिंग फॉर द नेक्स्ट इफी इवन ड्युरिंग दीस इफी देर आर मेनी पीपल कम्स हू टेल माय फिल्म इज कमिंग मेक नोट ऑफ दॅट करेक्ट that is see all this is a continuous process it is there cannot be leave holiday package in between it's a continuous process that is what is I think but self sustainability किंवा sponsorship कमी होवपा फाटले कारण कितें is it a star quotient is it a overall get up of the festival or that bureaucratic attitude from Delhi कितें कारण बेसिक एकूच see तुमचे हातून तुम्ही टीआरपी म्हणतात द बिगर टीआरपी द बिगर ऍडव्हर्टाइजमेंट सेम थिंग अप्लायज हियर द बिगर इज अ मार्केटिंग तुझे जितले जातले कंटेंट सो मिडिया म्हण स्टार सेलिब्रिटी दॅट विल बी मोर अट्रॅक्टिंग मोर स्पॉन्सरशीप दॅट विल बी सी पयशे येवपा लागले आनी कितें आमी कमी तिकीट आमी 1000 रुपयात लायतात हाव मेनी फिल्म्स यू वॉच कळ्ळें सो दॅट हॅज टू सो हो लोकांक कन्विन्स करपाचो लोकांक समजुपाक भाग थोडोसो लागतलो कळ्ळें आमी फक्त आमकां जाय म्हणून मागतात आमी कितें दितले हाजेर कोण विचारूच करना सो दिस इज अवर फर्स्ट थिंग ऑफ ऑल इंडियन्स वी आस्क फॉर अवर रायट नोबडी हॅव यू हर्ड एनी टायम वी टॉक अबाउट ड्युटी बरोबर that is the change in perception आणि attitude that we need. दुसरी गजाल जें तुमी फिल्म फायनान्स स्किमीचे म्हळें कितलो फायदो जातलो फिल्म फायनान्स स्किमीचो आणि सेकंडली इज अ कमर्शियल आस्पेक्ट कारण तुम्ही हाय बजेट फिल्म्स केल्यात हाय बजेट आमच्या दृष्टींतल्यान मुंबयच्या दृष्टींतल्यान म्हणला बट तुम्ही ती केल्यात आणि तो पयसो रिकवर करपाक भरपूर त्रास काडचे पडले फिल्म फायनान्स स्कीम खंयच्या हातूंतल्यान म्हणजे ती कमर्शियली वायबल करपा सारको प्रोडक्ट तयार करपाक हेल्प करतली और जांकां उमेद आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म तयार करून दितली इन वॉट वे इट विल इट इज बोथ हातून दोन्ही आसात एक म्हणजे पयलींचो ओल्ड कंटेंट ताणें काडलो ताणें सगळ्या कमिटीन डिसिजन घेवन ती स्कीम येवची पयलींच गेल्ली ताणें स्कीमीन घालें की प्रत्येकाक फिल्म करपाक
50 लाख 30 लाख 20 लाख फिल्म करून येतं की त्याचे ग्रेडेशन जातले जसे महाराष्ट्रात जाता ABC और तू कितलो कॉस्ट केला तू ऑडिटेड स्टेटमेंट दिवपा जाय इनकम टॅक्स बेस्टो दिवपा ना तातून दोगां पैकी whichever is less you will get. Suppose you have spent 2 crore rupees for the film and government can give you, if your film is in A category you will get 50, if it is in B you will get 30. Rest you have to raise. But आमची स्कीम खूप बरी आसा पयली पासून सांगताली ती आतां आतूनय कंटिन्यू जाला की इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्कीम. इफ यू विन द नॅशनल अवॉर्ड यू गेट 20 lakhs directly. So that adds to your film. There is a provision of 100 shows at the rate of 7,000 per show. So you get another 7 lakh. तू 100 shows म्हणजे जवळजवळ 3 महिने तुका पिक्चर चलोवपाक दिता. मागीर एडिशनल इंडिव्हिज्युअल डायरेक्टराक पयशे आसात नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा भायर इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळा आनी 5 लाख कितें आसा. गोल्डन लोटस द बेस्ट फिल्म ऑफ द इयर म्हणून इंडियन फिल्म हातून मेळ्ळें जाल्यार तुका 30 लाख आसात. ऑस्कर ह्या हेपी आयला नवीन ऑस्करात तुजे फिल्म थंय गेले आनी एक पुसू खंयच्याय अवॉर्ड मेळ्ळें. It might not be the best film. तुका actors मेळ्ळे म्युझिक मेळ्ळे you get 1 crore. So these are all things are there. You are saying it is not only a अशी फक्त consolation न्ही ते, it is a merit based. तुका केल्या म्हणून मेळटले तुका ABC आपण प्लस एडिशनल बेनिफिट्स आसा. तुम्ही एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो प्लस तुम्ही जर त्या प्लॅटफॉर्माचो वापर करून एक बरी कलाकृती निर्माण केली तुमका मेरिट बेस्ड तुका आणि इन्क्रिमेंटल खूप अवॉर्ड्स मेळटले. सो व्हॉट इज युअर फोकस टू बी टू डू गुड सिनेमा. Your focus should be doing good cinema rather than doing cinema. जस्ट सिनेमा कर तू बाकीच्या प्लॅटफॉर्मवरल्यान पयशे काड नो प्रॉब्लेम. गव्हर्नमेंटाची कितले मिनिमम हेल्प आसता तुका मेळटली सगळ्यांक मेळटली पूण सामकोच बाबत केल्यार मेळचे ना न्ही. इट्स अ पब्लीक मनी आफ्टर ऑल. इट हॅज टू गो टू द रायट. सो खूब तरेच्यो बऱ्यो ह्या हातून स्किमीन केल्ल्यो आसा. लोकांनी ताजो फायदो बरो सिनेमा करतो. सिनेमा हो पटपट करून जायना. यू हॅव टू रियली थिंक. लास्ट एक गजाल सांगा तुम्ही मध्ये एक मातशे हे जाल्ले पिकार जाल्ल्यान तुम्ही घोषणा केल्ली की आपण आता मराठी पिक्चर करतलो कोंकणी करचो ना म्हणून. हय ते बरे फाटी विचार बी बदलला ना. सी कितें आसा दॅट वॉज रॉंग वॉट आय सेड. कितें आमी गोंयकारां राग येता पळय आनी जेन्ना पोर्तुगेजीन तूं काम कर मना पासून काम करता आनी समबडी ट्राय टू हिट यू आर रॉंग. हांव त्या हातून पयले सिनेमा तर आज पासून म्हाका खबर आसा म्हाजी कितलो लॉस जाला. सो I have considered that as just 4 rupees or 5 rupees for me. If I think that big loss, then I can't do good cinema. My full focus has been एकदा ती गोष्ट घेतली की ते पिशे लागता म्हणते तशें. Then I don't see about how much money, the economy part. Because right now, if I start thinking about Goan cinema, खंयचोय जातो कोण, then it is difficult to make cinema. कळ्ळें. So तो भाग आशिल्लो. Time has changed. So ना तशें अजिबात ना खंयचें. इट्स अ फिल्म आय ऑलवेज म्हणजे पयर पासून मराठीन केलें. इट्स नॉट बिकॉज ताजे नंतर उमारिया केलें ना. उमारिया केलें ताजे नंतर मराठीन. सी इट्स अ सब्जेक्ट डिमांड्स वॉट लँग्वेज आय. पण आज ते हे ना ती एक राग गेलो. तेन्ना राग गेलो. ती कितें आसता तेन्ना एक दिसता की बाबा कितें चलना. सी एनीबडी सी वेन समबडी डिजेक्टेड फिलिंग येता कितें यू पुट युअर हार्ट. आनी जाण आशिल्लो हांव कोण एक आलतू फालतू मनीस जर आरोप करता म्हाका तो व्हडलो इफेक्ट जाता. पूण एक जेन्ना जाणा आशिल्लो मनीस करता ताका फिल्म म्हणजे कितें खबर आसा आनी ताका फिल्मा खातीर कितली मेहनत घेवची ती खबर आसा. सी आय हॅव डन नॉट वन सिनेमा. कळ्ळें. हांव म्हजें म्हणून सांगना की आय एम हॅपी. हांव तांकां सदां सांगता जे कितें म्हाका अवॉर्ड्स मेळ्ळात ताजेर पासून आरोप कर. अरे एका पिक्चराक म्हाका 17 अवॉर्ड्स मेळ्ळी. आय से यू टेक 20. आय एम हॅपी. रिकॉर्ड्स म्हणटे नासता. सचिन तेंडुलकरा पासून रिकॉर्ड फाल्यां कोण तरी मोडटलोच न्ही. तुम्ही म्हणटा की मेळटकीर ताजेर तुगेली कुस्त You काडत have बसनाका to म्हणून. accept it. You have to accept it is done by some juries. खंयचे आतां ह्या हेपी म्हजें खंय आशिल्लें म्हजें फिल्म नाशिल्लें तरी पूण कोणें गुतो काडलें करनाका. इट्स अ ज्युरीज डिसिजन आनी ज्युरीज डिसिजन यू हॅव टू रिस्पेक्ट इट. तातूंत सगळे तरेचें आसा. बरो जावन न्ही इफी तुमी आसात. सो दिसता की बरो जावचो आनी तो गोंयचो ब्रँडूय बरो करचो म्हणून. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू. थँक्यू तेच चाललो प्रयत्न.